प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 19वा विस्वोर वोड 23 ते 30 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्सेस 23 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, एका ग्रेस मनशाक सुर्गीच्या राजांत भितर सरूंक कोटीन. होय, आनीकूय सांगतां, एका ग्रेस मनशाक सुर्गीच्या राजांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्यांतल्यान वसूंक ओदीक सोंपें. हें आयकून शीस भोव तोटाकले. तांणी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक म्हूण थारोवन मेळटलें? जेजून तांचेर नदर मारून म्हणलें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना जाप दिवन पेद्रून म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून तांकां सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम जावच्या वेळार मनशाचो पूत आपल्या मोहिमेच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनांचेर बसतले आनी इस्रायलाच्या 12 कुडांचेर अधिकार चलयतले. आनी जाणी म्हज्या नांवा खातीर घरदार वो भाव वो भयण वो बापूय वो आवय वो बायल वो भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सांडल्यान ती 100 पावटी ओदीक घेतली आनी सास्तीक जिवीत तांचें दाय जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातली आनी निमाणी ती पयलीं जातली. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या शिसांक सांगता की जो कोण गिरेस मनीस आसा ताका ह्या देवाच्या राज्यान भितर सरपाक एकदम कठीण जातलें. भावणीनो, जेजू जेन्ना ही उतरां उलयता आपल्या शिसांक, भाव भयणीनो, शीस एकदम घाबरतात. आनी तो म्हणटा जेजू तांकां सांगता, हांव तुमकां सोत सांगता, एका गिरेस मनशाक सुर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक कठीण. आनी भाव भयणीनो, ही उतरां जेजूची आयकोन शीस एकदम थोटकतात आनी ते म्हणटात, सायब, कोण साल्वार जातलो? कोणाचें तारण जातलें? कोण खरेपणी स्वर्ग राज्यान भितर सरतलो? आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक सांगता, म्हणटा, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. आनी भाव भयणीनो, हाचो अर्थ दाखोवपाक आमकां की मनशा कडेन हें जायना पूण देवा कडेन सगळें जाता, हाचो अर्थ दिवपाक फुडें जेजू कितें सांगता? तो म्हणटा, जेन्ना तो खरेंच म्हणटा, हांव सांगतां, हो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम, नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम जावचे वेळार मनशाचो पूत आपल्या मोहिमेच्या शिवसनाचेर बसलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ही तुमी 12 शिवसनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुलाचेर अधिकार चलयतल्यात. भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता की जो कोण जेजूचो पाटलावदार जाला, भाव भयणीनो, खूब लोक सजमतात, खूब लोक फटवल्यात, खूब लोक सजमतात की हांवें म्हज्या पांय मांय सोडला आनी हांव आतां देवाचें काम करतां, देखून देव म्हाका बरें करतलो जेन्ना तो परतून येतलो. आमी फटवल्या. भाव भयणीनो, जो कोण देवाच्या राज्यान भितर सरता तो देवाचें उतर पाळटा, तो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तो धर्म करिना, तो बिश्टे मागण्यांनी बुडिना, तो देवाचें उतर पाळटा. म्हणजे जो कोण खरेपणी देवाच्या राज्यान आसा तो देवाचें उतर पाळटा. तो आपणाचें चिंतिनासतना, तो आपणाची न्हीद चिंतिनासतना, तो आपणाचें जेवण चिंतिनासतना, तो आपणाचीच मनसुबी करिनासतना तो आतां कितें करता? तो आतां देवाच्या राज्यान देव कितें सांगता तें, पवित्र आत्मा कितें सांगता तें देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. आनी भाव भयणीनो, आतां खरेपणी देवाच्या राज्यान भितर सरता आनी देवाच्या राज फुडें सरपाक वावुरता. म्हणटच भाव भयणीनो, खूब लोक आयज कित्याक चुकल्यात? कित्याक लोक सजमता, हांवें म्हजे पांय मांय सोडला आनी आतां हांव देवाचें काम करता.
हांवें म्हज्या बायलेक सोडला, हांव देवाचें काम करता. हांवें हाका सोडलें आनी थंय सोडलां, हांव आतां देवाचें काम करता. पूण भाव भयणीनो, आमी खरेपणी देवाचें काम करता जाल्यार देव आमकां कोणाकूच सोडपाक दिवचो ना, आमचे बायलेक सोडपाक दिवचो ना, आमच्या पाय मांयक सोडपाक दिवचो ना. पूण आमची चोत्राय पयली आसली जेजूचेर. जेजू म्हणटा, तुमी म्हजे कडेन येयात आनी हांव कितें सांगता तें करात. हांव तुमकां तुमचो पाय माय, तुमची बायल, तुमची भुरगीं पयस करचो ना, सगल्यांक लागीं हाडटलो. पूण भाव भयणीनो, आमकां गरज जेजूक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवपाक, ताज्या उतराक पयलो जागो दिवपाक, जो पवित्र आत्मा आमकां सांगता. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी जेन्ना देवाच्या राज्यान खरेपणी भितर सरता, देवाचें उतर पवित्र आत्मा जें सांगता तें आतां आमी पयलें करता आनी खरेपणी देवाच्या राज्यान भितर सरता. की जीं उतरां जेजून आमकां सांगल्या, की जेन्ना तो परतून येतलो, जेजून आमकां सांगलां, तो म्हणटा, हांव जेन्ना परतून येतलो, नवो स्वर्ग आनी नवी पृथ्वी जावच्या वेळार तेन्ना हांव म्हज्या मोहिमेन येतलो. आनी ज्या लोकांनी खरेपणी म्हजें राज फुडें सरपाक वावुरल्यात, खरेपणी म्हजें उतर आपल्या काळजान रोवन तें उतर पाडलां, खरेपणी म्हजें राज वाडपाक वावर केला, आपणाचें चिंतिनासतना, आपणाची न्हीद चिंतिनासतना, आपल्याच्या पोटाचें चिंतिनासतना, आपणाचे कुडीचें जे गरजो आहात ते पळयनासतना फकत म्हजें राज पळयलां आनी म्हजें राज फुडें केलां. तांकां हांव म्हज्या शिंवासनाचेर बसयतलो. तांकां हांव खरेपणी 12 शिसां बरोबर हांव तांकां राजवटी चलोवपाक हांव दिवतलो. आनी हें सगळें हांव कित्याक करतलो? कित्याक ताणीं जेन्ना ह्या संवसारांत आसलीं, म्हजें राज फुडें सरपाक वावुरल्यात, आपणाचें चिंतिनासतना देवाचें राज फुडें सरपाक वावुरल्यात, तांकां इनाम मेळटलो. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवर्थमान आमी आयकता, आमी जें फटवल्या ती, आमी समजता की आमी खूब काम करतात ती, आयज आमी ताजेर नियाळ करुया आनी खरेपणी देवाचें उतर, देवाचें राज आमच्या जिवितांत आमी फुडें सरपाक, आमी तें उतर पाळून आमी जियोवपाक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.